मोदी सरकारान अग्निपथ ही येवजण लागू करून आपली वाईट नदर भारताच्या जवानांचेर घातल्या असो आरोप विरियातो फर्नांडिसान भाजपा सरकाराचेर केला। ही येवजण देशाच्या संरक्षणा खातीर योग्य ना। फुडाराक ही येवजण घातकी थारू शकता अशें कॅप्टन विरियातोचे म्हणणे। आपणाची बुरी नजर म्हणटा पळय ती नदर आमच्या जवानाचेर घाल्ली आसा, आमच्या डिफेन्स सर्विसेसाचेर घाल्ली आसा विथ दिस इल कन्सिव्ड पॉलिसी कॉल्ड अग्निपथ। आणि ते जस्टिफाय करता की ही अग्निपथ पॉलिसी हाडची पडली बिकॉज देर इज अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड मॅन पॉवर इन द आर्म्ड फोर्सेस इन द 3 सर्विसेस। आम्ही विचारूंक सोदता प्रधानमंत्री मोदीक की इतली तर सिवियर शॉर्टेज आशिल्ली जाल्यार लास्ट 2 वर्सां रिक्रुटमेंट कित्याक बंद केले आणि आता कित्याक हाडली? देयर वॉज एन अनरिटन रूल or a policy followed by various government never ever to interfere in the policies of the armed forces. कशी लढाई करपाची, कशे प्लॅनिंग करपाचे, what are the equipment, what are the armed, whatever is required, technology is required, ते आमचे डिफेन्स सर्विसेस प्लॅन करताले, डिसाइड करताले आणि सरकाराक सांगताले। आता सध्या उलटा जाल्ले आसा। 2024 इलेक्शन आसा तो आर्म फोर्सेसांक सांगता रिक्रुटमेंट करा। दिस इज नॉट फिट फॉर डिफेन्स। दिस पॉलिसी इज व्हेरी डेंजरस।